हांव तिला इल्लोसे खरें जर ह्या शब्दात जर आमी अर्थ जर घेतले जाल्यार तातूंत एक वेगळोच एक अर्थ भायर सरता. पण तरी आसतना ते न जावपाक जायना. आमची आजची युवा पिढी जी आसा ती युवा पिढी कशी मुखार वचची, त्यांनी ही वायट व्यसनां जी आसात ते वायट व्यसनां पासून कशी मुक्तता करची ह्या संदर्भान ह्या गायनाचो ह्या गजलीचो ह्या सगळ्या युवकांचेर आमी पळयतात की आज खुबशी व्यसनां दिन आज तरणाटे जाल्ले आसात. आमचे कॉलेजीन वतात, स्कुलांनी वतात, लेक्चर बंक करतात. एक टायम असो आशिल्लो की हे सगळ्यो काही गोष्टी नाशिल्ल्यो, पण जाणटेले थोडेशे जे वेळाचेर काम करताले, हार्डवर्क करताले, त्या वेळाचेर इल्लेशे घेताले आनी तातूंत खुबसो आमकां मेसेजी येताले. ते घेवन सुद्दां हांव खास करून त्या ग्रामीण भागांतल्यान रावपी ते घेवन सुद्दां घडेगच इतले शिताचे रास इतले जेवताले आनी जवळ जवळ 80 वर्सां पयलू क्रॉस ते करताले. पण आजचो जो युवक ज्या ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन नादाक लागिल्लो आसा ताचें आयुश्य खूब ल्हान आसा. जीव जाला बिल्लसा हाव पिला इल्लसा जीव जाला बिल्लसा हाव पिला इल्लसा जीव जाला बिल्लसा तुमचे लगाडे ओढून आयला तुमचे लगाडे ओढून आयला गादये चल्लासा हाव पिला इल्लसा जीव जाला बिल्लसा हाव पिला इल्लसा जीव जाला बिल्लसा केन्ना कोणा बोदुना थेमले गीत रे हुमुना खंयच्या खिणाक घाळाक पडलो खंयच्या खिणाक घाळाक पडलो जळात ताल्लोसो हांव पिला इल्लोसो जीव जाला बिल्लोसो हांव पिला म्हणजे प्रतिक्रियांचे आमी आशिल्ले आसात. तशेंच कांय खिणा भितर कांय दिसां भितर हो व्हिडिओ ऑनलायन वतलो. सो थंय बीन तुमचे रिस्पॉन्स आमकां जाय सगळ्यांचो. एकूच गजाल सांगपाक सोदता की हो व्हिडिओ करतना गजल बरयल्या पुंडलीक बाब नायकान, ताका संगीत दिलां, गायलां अजय नायकान. ताचे बरोबर जे कितले लोक हांगासर कलाकार आसूं, टेक्निशियन्स आसूं, जेणी कोणी काम केलां, हे सगळे गोंयकार आसात, गोंयचे भुरगे आसात. अशें 100% गोवन प्रोडक्शन तुमच्या मुखार आमी दवरला. अजय नायक जेन्ना गोंयांत गजल रुजोवपाचो प्रयत्न करतालो, म्हणजे महाराष्ट्रांत जसो भीमराव पंचाळी काम करतालो त्याच हातूंत अजय नवी गजल गोंयांत हाडूंक सोदतालो. त्या प्रसंगार बरयल्ली गजल ही हांवें. आनी ते कितें मुद्दाम बैठक मारून बसून बीन अशें बरोवना, सहजतायेन तें आयला. तो खंय तरी फोंड्या रावन कंपोज करतालो म्युजीक, हांव फोना वयल्यान ताका एक एक कडवे सांगतालो. आतां अशें जेन्ना म्हणटा सहज आयलें म्हणून, तेन्ना सहज कांयच येना. आमकां एक व्हडलो एक ट्रेडिशन आसा, आमकां ग्रेट परंपरा म्हणटात तशी काताराची. आमचें कातार जें आसता तें फकत उतरांनी नासता. त्या कातरान एक तर सिच्युएशन आसा डॉक्युमेंटरी टायप,
किंवा कथानक आसता एक स्टोरी आसता भितर खंयच्या कातार जर घेतला जाल्यार कातारान एक स्टोरी आहा तशाच तरेन हें गीत बरयतना सुद्दां एक तातूंत स्टोरी आसा जी बायल घोवाक सोरो पिवं नाका म्हणून सोपूत घालता आनी तिका कारणूय आसा कारण तिगेलो बापूय आनी तिगेलो मांव जो आसा तो सोऱ्यान पेड्ड्यार जाल्लो आसा अशे तरेचें एक ल्हानशें चित्र काणी कशी आसा पूण हांव खंयच्या हातूंत सोऱ्याक विरोध करता वा सोऱ्याक सपोर्ट करता असो ताजो अर्थ न्हय हांव म्हजें एक एक्सप्रेशन जें कितें आसा तें म्हणपाचो प्रयत्न करता आनी तें म्हणटाना एक काणी जावन पडटा अशें थँक्यू